देवाचे उतर ह्या नियाळ मोळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयची वाचपां आमकां क्रिस्ती धर्माचे व्यक्तिमत्वाचेर नियाळ करूंक आपयता। क्रिस्तांव मनीस सदांच एक बरो क्रिस्तांव म्हूण वर्तता, मागीर ते कसलेय परिस्थिती जावं। हेचो अर्थ जावन आसा क्रिस्ती मनीस आपल्या मुळांचेर वो गुणाचेर थाराव करिना, वो लोकांचे गरजे वो तांचे आवडीनुसार आपल्या मुळांचेर बदल करिना। क्रिस्तांव हो एक पूर्णतायेन वो विस्वासान भरलेलो मनीस जावन आसा। तो जाणो कितें बरें आनी वायट तें, आनी तेच तो आपल्या चालीन आनी वावरान दाखोवन हाडटा। आमी पयल्या वाचपांतल्यो दाखलो घेवतालो जाल्यार आमकां कळून येता की एक खरो क्रिस्ती मनीस आपणाक बेबदिकायेन पडूंक दिवचो ना। पूण कित्याक? कारण बेबदिकाय ताच्या जिवितांत जायते त्रास आनी कश्ट हाडटले, आनी ताच्या कुटुंबान तेच भाशेन समाजानूय वायट परिस्थितीक फुडो करचो पडटलो। बेबदिकाय मनशाक देवाच्या संबंदाचेर आड येता। बेबदिकायेक लागून देवाच्या ओत्मिकायेन फूट पडटा आनी तो देवाच्या संपोनकारांतल्यान पयस वयता आनी आपल्या समुदायाच्या लोकां कडसून पयस वयता। असले जायतीं उदाहरणां आमकां आयच्या समाजांत पळोवंक येता। आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सेवेचें मोल सांगता। आमची आख्खी क्रिस्ती सभा सेवेच्या म्हणयारपणान बांदून हाडल्या। सेवा ही क्रिस्ती धर्माची बोव मुळ्यांनी विणलोली आसा। क्रिस्तांव हो सदांच एक चाकर कसो वावरूंक जाय। चाकर आपले काम प्रमाणीकपणान करता, ताकाच लागून एक खरो क्रिस्ती मनीस आपली जबाबदारी विस्वासान आनी प्रमाणीकपणान पाडटा। आमी जे काम वो जबाबदारी बक्षीस मेळपाचे आशेन वो पयशाचे मेळपाचे आशेन जोर करता जाल्यार तें काम देवाक पुरतें जायना। तें काम स्वार्थी दिसून येता, आनी ज्या कामान स्वार्थ आनी इनामाचे आशेन करता ते कामान देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमकां मेवना। प्रार्थुया। मोव बोगाळ बापा, प्रमाणीकपण आनी भरवशान आमची जबाबदारी करूंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू, म्हाका तुवें सेवेचे एक व्हड बलिदान तुज्या कोरण्यांनी तुवें दाखोवन दिलाय, तीच देख आमी घेवंक तूं आमकां शिकय बापा। भोव पवित्र आत्म्या, जोण एकल्याक उर्बा आनी प्रेरणा दी की आमी आमची जिविताची वाट जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी वावरूंक, जें करूंक आमी खरी प्रमाणीकपणा आनी बोरव्याशान भरलेली क्रिस्तांव जावंक। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव।